आमकां म्हापसा फायर स्टेशनाक सकाळी 4:53 कॉल आयले की वी केअर सुपर मार्केट आहा नियर अलंकार थिएटर ती कॉल आयल्या की उजो पेटला. सो आमी ऑन द स्पॉट आमची गाडी टर्न आउट केली जाल्यार पळयल्या जाल्यार स्मोक एंड फ्लेम सारकी भायर सरताली. सोमतेच आमी फायर फायटींग स्टार्ट केली जाल्यार एक 10 मिनटान अंडर कंट्रोल आयलो उजो. सेम मेन टायमार आमी परवरी फायर स्टेशनाक फोन करून आपयला की फ्युचरान सपोज आनीक वाडले जाल्यार सो रोखडेच एक 10-15 मिनटान ते आयल्यार. सो तेंच्यांनी आमकां जॉयन केलें आनी 15 मिनटान ऑलमोस्ट एक अंडर कंट्रोल जालो. सो उजो लागपाचें कितें कारण कळ्ळां तो खंयच्या ओनर जो आसा तेजें नांव परमिंदन चड्डा म्हणटा तो आसा. तो म्हणटा सांगतलो की जी वयर सिलींग आहा सिलींगच्यान कितें तरी स्पार्क्स भायर येयलो. तेच्या पयलीं मातशी लायट 2 फावटी लायट गेलेली म्हणटा. तो थंयच्यान उजो येयलो आनी सकयल जे तेजे आयटम्स आहा तेका आयटमाक उजो लागलो आनी रोखडो तो सगळे कडेन स्प्रेड जालो. म्हणजे सकाळी 4 जायसर ते सुपरमार्केट चालू आशिल्लें. 24/7 चालू आसता. सो रनिंग आसतना थंय उजो पेटलो. हय हय स्टाफ आसलो तेचो. कितें कॅज्युअलिटी बीन जाल्या? कॅज्युअलिटी कोण ना थंय. फक्त आमचो एक फायरमॅना मातसो टायल्सार स्लीप जावन पडला मातसो आनी पांय मातसो सुजला. ओके म्हणजे उजो पालयता आसतना. उजो पडटा. सर लॉस कितलो नेमको? लॉस आमी इनिशियली आमी अंदाजे काडला 5 लाख लॉस केला. तेणी ओनर आपूण म्हणटा मागीर सगळे डिटेल्स सगळे दिता म्हणटा कितलो लॉस.
कितने बजे हुआ ये खबर ना चालू असले बट चालू असले सुपर मार्केट